संतोषाच्या आईच्या दिसा मरियेच्या फेस्तादी बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया विचित कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मरिये कुशी सबमनीसालो बापाक खाल जावन चडवणदार जालो देखून मरिये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान भेटव्या. तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस दिव म्हूण मागता आनी ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी आराधन सोलोन व्हरूंक आमचे संगी आसात. मानदी बाप रोशन डिकोना आमच्या मंगळूर DSCच्या YCSचे दिरोक्त ते जावन आसात. प्रस्तुत काश्यबीर गजेंती वस्तीकरण आसात. हांगासर केदाळ येवन आमकां कुमो करतात. आज म्हजी भलायकी बरी नासल्या वेळार निमाणे घडये म्हणल्या बरें तांचे कडेन विचारलें जाल्यार मोगान ओपोवन आज हांगासर येवन हाचे सगळे भक्तीपंथ हे चलोवन व्हरतात. त्या देखून तांकां तुमच्या ताळयांच्या आवाजा संगी मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गान जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात. केविन क्रिस्टोफर सेरावो इस्रायल, मारिया रोजारियो लोबो जल्म दिसा संदर्भी किन्निगोळी, विनीता डिसोजानी कुटा मुंबई, फ्लोरिन मस्करनेस उडुपी, जस्टन वेंड्रॉय सल्डाना मंजेश्वर, जानेट मोंतेरो आनी कुटा मंजेश्वर, जनसिता रेगो किरेम, ब्रायन आनी बोनिटा लोविस पियूस नगर, एंटनी मस्करनेस पियूस नगर, प्रवीण आनी जेनेवियो फर्नांडिस मिलाग्रेस, क्लॅरिन दि सिल्वा पुणे, शांती रोशन मचादो शिरवा, जेम्स सेरा निडोडी, आयरिन रोड्रिगस कुंबळा, मिल्टन लोबो पालिमार, शालिनी मार्ता कुंबळा, पीटर आनी मोनिका डिसोजा मैसूर, अल्तीय मिनेजस पवित्र कालजावाडो. ऑपरेशन सगळें बरें जाल्ल्या खातीर डॉक्टर एन्सिल पात्रावो किन्निगोळी, गिलबर्ट आनी कुटुंबाची सुरत घाल. प्रत्येक तेसा बसोत मीस भेटयता. जॉल्विन डिसोजा काटीबाळ्ळा, जेम्स क्रास्ता देरेबैल सेरीक मेळच्या खातीर, आयरिन रोड्रिगस कुंबळा, शालिनी मार्ता कुंबळा, सिस्टर शर्मिळा आनी कुटाम विशाखपत्तनम, सिस्टर रिटा आनी कुटाम ओरिस्सा, पीटर डिसोजा आनी कुटुंबाची ब्रह्मावर, मौरीस डिसोजा आनी कुटुंबाची तोट्टाम. घरच्या आल्मा बसोत मीस भेटयता हिल्डा डिसोजा देरेबैल. देवरीन रॉमन आनी फिलोमिनाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता लुसी सेरा ऑस्पेट. देवरीन जेरोम आनी रोनाल्ड डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता हिल्डा डिसोजा देरेबैल. देवरीन रोजमेरी मस्करनेसच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता एंटनी मस्करनेस कुंदापूर. देवरीन वाल्टर लुईस, कॅथरीन लुईस आनी रायन लुईसाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता ब्रायन लुईस आनी कुटाम पियूस नगर. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी विशेष तरान मागया. आज आमी ह्या पवित्र थाळार रोजार मायेचें फेस्त आचरणच्या संदर्भी आमच्या हर एका कुटुंबाच्या तेरसाक एक फावो तो मान जागो दिवच्या खातीर आमी मागता. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबाच्या तेरसाच मोलो मातू समजून घेवन कुटुंबाच्या तेरसाक मातू दिवंक हर एका दीस आमच्या कुटुंबात सुखान आसतना तो थेस मनोवंक त्या मारिफात त्या कोंताच्या भक्तीपणाचे सकत आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करूंक तसो सोमी जेजो क्रिस्त ताच्या माये मोरयेमुखान आमचे धराळ आशिर्वाद वतून दी म्हणून आज ह्या पवित्र थाळार आमी मागया. सगळें आमी उबे रावया. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी फुडें सरया. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. समयाच्या पांयांतळी आमी आसा. सांजू तर देवा मरिफात देवान आमकां केल्ल्या हर एका बऱ्यापणा खातीर ताका अर्गां दिवच्याक आनी सांगत आसा आमच्या ते सवा खातीर मागच्याक आज ह्या पोंतळार समयाच्या पांयांतळी आमी आयल्या. सांजू तर देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या प्रेरणान बरोवन दी. तोचो समी एवकारिस्त मरिफात आमच्या काळजांत येवचो आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. आनी तिचो मरी माय रुजार माय आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमचे सांगाता रावून आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी समया लागीं आमी मागया. हें मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर एक घडीभर आमच्या पातकांत सोग डास काडून समया लागचें बक्षान आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूतचा जोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावडतान मानून घेवन ताका वळखूंक फावो आनी अशक्य प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करूं देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. जेजू सर्गार सोडल्या उपरांत सीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक फाटीं पडटले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द मैल तितलें पयस जायत. शहरांत पावचेस ते रावताले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रो आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थॉमस, बार्थोलोमेव आनी मातेव, अल्फोसो पोत जाकोब आनी देशभक्त शिवांव आनी जाकोबाचो पूत जोद इतले जण आनी जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूची भावय तांचे सवे आसले. अशें ते एक मनान कळनासतना मागणे करीत आसले. देवाचें उतार हें. देवाची वडुतका. सोम्या जर कोटेपणाले तर तुझे मुखार रावतो. पातळांत सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजी कान चीत दिवं दीत म्हज्या कालत्या विनंतीच्या ताळ्या.
तर तुझे मुखारावत तू सौम्या जर खोटे लेखशी सौम्या तुझे मुखारावात कोण तुझे लागी आसा देखून पातकाचे बोगसाणे आमकां आसा तुझी बयाबर तू सौम्या जर खोटेपणाले शीत तुझे मुखारावत तू सौम्या जर खोटेपणाले शीत तुझे मुखारावत Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर ऐकून ते पळतात ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येशूया. 6व्या महिन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाचे एक शहरांतले एका ओंकवारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाचे एक दादले लागी करार जाल्ले. त्या ओंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगत आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावं येत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेत सावन एक पुताक प्रसूव जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो. पण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजून ह्या ओंकार. देवदूतान ताका जाप दिली, पवित्रात्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवनच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबांदीन एलिझाबेथ आपल्या मतेरे प्रायर एक पुता गर्भेत जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसा ती जावचें कसलेंच ना. ते दुआ मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. जिवंत क्रिस्त तें म्हज्या मोगाचे इश्टानो, आज आमी आमच्या मरिये मायक रोजार मायेक मान करता. पदरापान येदोळूच मरिये मायेच्या फेस्ता विशीं आनी प्रत्येक करून तेर्साच्या भक्तीपणा विशीं आपल्या प्रस्तावीक उतरांनी सांगलेलें आमी आयकलें पुरो. आमच्या कुटुंबांनी तेर्साचें भक्तीपण आसूंक जाय म्हणलें चिंता पायचें फेस्त आमकां समजोवचें प्रयत्न करता. मरिये माये विशीं नियाळ करता आसतना मस्त संगती आमी नियाळ करूयेत. कित्याक म्हळ्यार वर्सान वरस सगळे देवस्तुताचे वरस आमकां जायतीं मरियेचीं फेस्तां दिता आनी ह्या मरियेच्या फेस्तां मरिफात मरियेचें चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार हाड, मरियेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडन त्या विशीं नियाळ करूंक आनी आमकां लपतल्ले वा बरे संगती आमच्या जिवितांत आसा करूंक एका रितीन प्रेरणा म्हणले बरी ही फेस्तां आमच्या मुखार आसात. अमेरिका गांवांत येल्लोस्टोन म्हणलें एक नॅशनल पार्क आसा. व्हडलें रान तें. आनी ह्या रानांत साबार वर्सां आदीं एक फावटी अचानक उजो पडलो. आनी हो उजो पडलेलो इतलो कठीण आसलो की मस्त संगती, मस्त रान, मनजाती सगळ्यो त्या उज्याक हुलपून गेल्यो. आनी सगळें समाज जाल्या उपरांत, उजो पालवल्या उपरांत, सगळें समाज जाल्या उपरांत
त्या राणाचो अधिकारी फॉरेस्ट ऑफिसर कोण आसा तांणी एका पंगडा मुखांतर राणांत कितें सकट जालां काल सकट ना जालां सगळे एक सर्वे काडच्या खातीर ते विविध विविध जाग्यांनी वचून सर्वे करत आसले आनी ह्या वेळार एक फॉरेस्ट ऑफिसर हातांत तेचे एक बॅत घेवन तो सगळें इशेन तशेन पळोवन त्या बेतांत मारन आनी कितें पळोवनच आसलो आनी एका जाग्याक तो वेता आसतना एक गोब्राचो मुदो तो पळयता एक गोब्राचो व्हड मुदो तो पळयता आनी ताच्या बेतांत तो हरये कडेन कितें करनासलो तेच बरी त्या गोब्राच्या मुद्याक वचून मारता सगळो तो गोबर पिठो जावन सकयल पडटा आसतना त्या गोबरा भितर तावन एक 3 सुकण्याची पिलां भायर येतात आनी त्या वेळार त्या फॉरेस्ट ऑफिसराक कळटा की हो गोबराचो मुद्दो दुसरें कितेंच न्ही त्या पिलांची आवय त्या पिलांक राखण करच्या खातीर तशें बसल्ली आनी असो परिणाम जावन त्या उज्याक ती बसपून गेली जाल्यार आपल्या पिलांक ती रक्षण दिवच्या मुखांतर एक आवयचो मोग कितें म्हणलें ती पील वा ती सुकणें कितें आसा ताणें तें व्यक्त केल्लें घडीत मग चेश्टानो आज आमी असलेच एका संगतीक साक्ष म्हणलें बरी आसा आज आमी आमच्या सर्गींच्या मायेचो उगडास काडटा एका कुशीन आमची संवसारी आवय आसा आनी एका कुशीन जेजून आमकां ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या आनी त्या आवयचो आज आमी उगडास काडटा आनी विशेश करून तिच्या मांताकाल कशी एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या पंदा दवरता गे आपणाच्या मांताकाल आमची आवय आमकां सांबाळून व्हरता म्हणलें सत आज आमी समजोवचे प्रयत्न करूंक आज आमी ह्या विशीं नियाळ करूंक आमकां आपण आसा रुजार मायेचें भक्तीपण आज कालचें न्ही पवित्र सभेंत आमी एका कुशीन पवित्र पुस्तक आनी एका कुशीन संप्रदाय हे दोनूय संगती येतात स्क्रिप्चर एंड ट्रेडिशन आनी ट्रेडिशन कितें आसा संप्रदाय कितें आसा आमच्या पवित्र सभेक एका रितीन सोबाय दिवचें आसलें कशें आमच्या कोंकणी संस्कृतींत एक संप्रदाय म्हणल्यो आसात की विविध संप्रदाय आसात की तेच परी पवित्र सभेंतय एक संप्रदाय आसा आनी रोजार मायेचें भक्तीपण कितें आसा लगभग 800 वर्सां वा ताच्या पयलें आरंभ जाल्लें एक संप्रदायाचें भक्तीपण आमी म्हणयत कित्याक 1215 इस्वे उपरांत हे रोजार मायेचें भक्तीपण आरंभ जाल्लें आनी आरंभ जाल्लें भक्तीपण आजुनी प्रचालीत आसा जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी ताचो प्रभाव वा ह्या तेर्साच्या भक्तीपणाची विशीं इल्लें उणेपण आसा जाल्यार जराल रितीन आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार तेर्साच्या भक्तीपणाक एक सडीत महत्व पवित्र सभेंत आमकां दिसून येता आनी ह्या तेर्साच्या भक्तीपणांत आमी कितें करता तेर्साच्या भक्तीपणांत पयलें आमी आमच्या सोम्याते आमचो बोवार्थो सारता वा सतमंत मागणें म्हणटा आनी ताच्या उपरांत 3 नामान मर्य कितें म्हणचें आसा बोवार्थ बरोसो मोग आमच्या काळजांत वाडय म्हणून आमी मागता आनी ताच्या उपरांत 20 मिस्तेर आमी नियाळचे जेजूच्या त्या मिस्तेराचें ध्यान करचें प्रयत्न ध्यान करचें कित्याक मिस्तेर म्हणटा आसतना आमच्या समजणे भायर आमच्या जाणव्याच्या भायर आसात आनी हें सगळें समजूं जायतर मरियमायचो आदार त्या तेर्साच्या वा कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर आमी आसा करचें प्रयत्न करता आनी ह्या मरिफात आमकां हर एकल्यांक मरियमाय त्या तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमकां ती देवाची कृपा आमकां मेळाशी करता फातिमांत मरियेन दिश्टीक पडटा आसतना 7th एपरेशन्स ऑफ मदर मेरी आनी हातूंत मरियमायन दिल्लो संदेश इतलोच पत्कातावन सुटका मेळच्या खातीर तेर्साचें भक्तीपण आदारा आनी ह्या मरिफात तेर्स कितलो म्हत्वाचो आनी ह्या म्हत्वाच्या संगतीक आमी कितलें म्हत्व दिवंक जाय तें आमी आज समजोवचें वाचपी तर हें तेर्साचें भक्तीपण कित्याक आमी आसा करी जाय कित्या खातीर तेर्साचें भक्तीपण आसा करी जाय विविध कारणां विविध चिंतनां आमी नियाळ करयेत पूण आज ह्या फेस्ता दीस मोठ्यान 3 संगती आमी समजोवचे प्रयत्न करया पयलें आमच्या जिवितांत आमी बावार्थाची व्यक्ती जावन उरच्या खातीर बावार्थी व्यक्ती जावन उरच्या खातीर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां एक बावार्थ म्हणलो आसा आनी हो बावार्थ आमकां आदार दिता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पूण सबारपटी असली सन्निवेश आमच्या जिवितांत येतात की हो बावार्थ दंडळोवंक मस्त सुलाभ हो बावार्थ दंडळोवंक मस्त सुलाभ आमकां हांव एका फिरगजेक एक युवाजनांच्या कार्यक्रमाक गेल्ल्या वेळार मीस जाल्या उपरांत मीस इगर्जे भायर हांव रावून आसलो म्हाका त्या फिरगजेची कोणाची वळख ना हांव बेश्टें रावून आसलो मस्त जाणा येवन बेसांव मागून भुरगीं बेसांव मागून येतालीं आनी ह्या वेळार एक तरणाटो म्हजे लागीं आयलो आनी ताणें म्हाका अशें म्हणलें फादर तुमी तरणाट्या संगता काम करतात वय म्हणलें हांवें वय तर एक फादर कालेंगे म्हणल्यार
तुम्ही भुरग्यां खातीर कालय कार्यक्रमां करा नाका म्हणना हांव, पूण एक तांकां तांच्या जिवितांत मागणें तेर्स हें कंटाळय सुखय नाकात म्हणून सांगा फादर म्हणालो. हांवें सांगलें काल्याक तूं सांगताय म्हाका, काल्याक म्हणून सांग, कित्याक म्हळ्यार तूं एक तर नाटो, ताची प्रायस दान 25 ते 30 वर्सां भितरली प्राय, ताच्या व्हडली प्राय न्ही ताची, पूण तूं काल्याक म्हाका सांगताय तशें सांगचें म्हणून म्हणल्याक तो म्हणालो फादर म्हज्या जिवितांत सगळें बरें आसलें, म्हजी डिग्री जाली, म्हाका काम मेळ्ळें, म्हाका हातभर सांबाळ मेळ्ळो आनी सगळें बरें जाता आसतना म्हज्या मतींत मस्त सवालां आयलीं, म्हज्या मतींत सवालां गेलीं. हांवें काल्याक घरा वेळार पावचें, हांवें काल्याक घरा तेर्साच्या भक्तीपणांत मेळचें, हांवें काल्याक आयताराच्या मिसाक वचचें, देखून हांवें म्हज्या जिवितांत मागणें उणें केलें आनी मागणें उणें केल्ल्याचो प्रभाव जावन जें कितें बरेंपण हांवें जोडलें तें सगळें हांवें होगडायलें फादर. आनी निमाणें एक दीस असो लायलो की हांवें इगर्जेंत वचून देवा मुखार दिंबियांनी पडोवन देवा लागीं बोगसाणें मागलें आनी परत हांवें कितें आदीं हांव आचरण करनासलो, म्हजें घराचो तेर्स आसूंक पुरो, म्हज्या आयताराचें मीस आसूंक पुरो, हें मागण्याचें हांवें परत आरंभ केलें आनी असो गुर्त जावन मोरयेन मायेन म्हाका कितें हांवें होगडायलां तें सगळें म्हाका फाटीं दिलें फादर. देखून तुमी तुमच्या सांगाताच्या युवा जाणांक सांगा फादर, तेर्स आनी मीस हें दोनीय केदाळय तांकां सोडी नजो म्हणून म्हाका इश्टानो भावार्थ दंडोळोवंक मस्त सुलाब. आमच्या जिवितांत असले सन्निवेश येतात की विविध रितींनी आमी फटोवन पडयेत, पूण मरी माय आमकां कितें करता, तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमकां तिच्या गोपांत एक करचें प्रयत्न करता. आपल्या पाकाट्या पंदा आपल्या पिलांक दवरलेले बरी मरी माय तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर त्या मोगान आमकां दवरचें प्रयत्न करता. आमी भावार्थी व्यक्ती जावन जियोवच्याक आदार दिता. दुसरें, जिवितांत कुरीस स्विकार करूंक, जिवितांत कुरीस स्विकार करूंक. कुरीस कोणाक जाय, कुरीस कोणाक नाका. कुरीस म्हणटा आसतना आमकां समजता कश्ट, दूख, बेजाराई, मोर्न, पिडा हें सगळें कुरीस आमच्या जिविताचें ल्हानवड आनी कुरीस आमी स्विकार करूंक आसा. मरिये मायेक आमी दीस लायता आसतना त्या कोलकाता गोड्यार जेजू कुर्सारूम कळटा आसतना त्या मुळांत आसली एक स्त्री जावन आसली जेजूची आवय मरी. एक शिस एकलो मात्र आसलो जुवांव आनी तो ल्हान प्रायसो देखून तांकां कोणायकी तो जुवांव म्हणून तितलें कळ्ळें ना, उरलेशी सगळें दावरलें आनी ह्या वेळार मरी माय थंयसर त्या कुर्सामळी आसली. जिवितांत कुरीस स्विकार करूंक, जिवितांत कुरीस कांदार घेवन चलोवंक जेजूक प्रेरण दिल्ली एक स्त्री जावन आसली मरी माय. देखून मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत कुरीस उणें जावचें नात, कश्ट उणें जावचें नात, पिडा शिडा आमकां सोडन वेची ना, निरासपण म्हज्या तुज्या जिवितांत मेटा की राखून आसतलें. कितलें योजन तूं घाल, कितलें मेटिकुलस तूं प्लॅन कर, सलवणी म्हणली म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत आसा. ह्या वेळार हांवें कोणा लागीं धांवचें, ह्या वेळार हांवें कोणा लागीं मागचें. मरी माय आमकां आदार. कोंताचें भक्तीपण, तेर्साचें भक्तीपण आमकां असल्या सन्निवेशांत म्हजो कुरीस ववय जाय आनी त्या कुर्साक हांवें स्विकार करी जाय म्हणलें चिताप स्पश्टीकरण दिता. मरियेन सांगली उतरां तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हळ्यार संपूर्ण बरेंपणी आसा, कुरीसय आसा. मरियेच्या जिवितांत तें कुरीस तिच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत मेटांनी तिका मेळ्ळें. आपणाच्या जिवितांत असले सन्निवेश तिका आयिल्ले, पूण ते सगळे सन्निवेश सगळे कश्ट स्विकार करच्याक मरियेक देवाचो आदार मेळिल्लो आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मरियेच्या पांयांतळी येता खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कुरीस मोगान स्विकार करूंक साध्य जाता. तिसरें, टू इंटरसीड फॉर दी अदर. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पेल्या खातीर आमी मागोवंक आमकां एक हातेर जावन आसा कोंताच्या तेसाचें भक्तीपण. आमी तुमी पडटा मंदिराक, रेतीर मंदिराक गेल्यात आसूंक पुरो. 12 वर्सां आदीं म्हजो पप्पा रेतीरे गेल्ल्या वेळार थंय गडिलेक गडीत ताणें म्हाका सांगिल्लें, म्हाका अजून उडास आसा. एक तरणाटो थंय रेतीरेक आयिल्लो आनी त्या तरणाट्याच्या जिवितांत कितें जाल्लें कळीत ना, पूण ताणें थंयसर आपणाकच गायी करून आपण जीवघात करूंक ताणें प्रयत्न केलें. पूण कशेंय ताका धरलें आनी आमरिफात निमाणें ताका आस्पत्रेक भरती केलो. ताच्या पोटाक ताणें एक बटलीच्या कोंच्यात मारून गाय करून आपण जीवघात करूंक भायर सरलो त्या मंदिरा भितरच आनी तक्षण ताका धरून आस्पत्रेक गेलो. आस्पत्रेंत ताका सर्जरी करूंक आसली लगभग 3 वरां आनी ह्या 3 वरां पडटा मंदिरांत थंयसर आसल्या याजकांनी, धर्मिकांनी, लोकांनी सांगता मेळून केल्लें मागणें जावन आसलें तेर्साचें भक्तीपण. 3 वरां निरंतरी ताची सगळी सर्जरी जाता म्हणसर तेर्स तांणी केल्लो आनी असो गुर्त जावन थोड्याच तेर्स आखेर जाल्ल्या थोड्याच वेळांनी त्या
सेंटराक आस्पत्रेतून फोन आयिल्लें खंय तो तरणाटो हुशार जाला म्हणून. मोगाच्या इश्टानो, तेर्साक एक सकत आसा, एक बॉल आसा, टू इंटरसीड फॉर दी अदर. थंयसर आसले त्या पट्टा मंदिरांत त्या वेळार मागणें करनासले. कोणीय मनीस त्या तरणाट्याक संबंधाचे न्ही, त्या तरणाट्याची तांकां वळख ना. पूण त्या लोकांनी मागलेले मागणें त्या तरणाट्याच्या बऱ्या भलायके खातीर फावो जालें. टू इंटरसीड फॉर दी अदर, पेल्याक वा पेल्याच्या गरजां खातीर मागोंक तेर्साचें भक्तीपणी म्हाका आनी तुका एका रितीन आदार जावन आसा. आज आमी रुजार मायेक मान करता आसतना तीच मरी माय आमकां तिच्या गोपांत सांबाळून दी. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत तेर्साचें भक्तीपण आसा करच्या मुखांत्र सदांच मरिये मायेच्या मांताकाल जियोंक कशें तें सुकणें आपल्या पिलांक त्या पाकाट्या पंदां दवरलेले बरी आमकांय तिच्या गोपांत ती सांबाळून व्हरून दिवन जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. उंडो आणि वायन बापा तू स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आणि वायन बापा तू स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या मोगाचेनो, आमी बेटोवची हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा धर्मदत्ता सांजोदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटोंक संतोसान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तिच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. उकैदोनी ती सोनी आमच्या फायद्या आसूं. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खूण आसा ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सगळ्या मनशांक ते सुवार्ता परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बारांस सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे जय 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 जय. ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय. बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात
आपलेच कुशीन कश्ट मरण सत्संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावडत सगट परगटुया सोम्याची आमी होवंडो खाताव आनी हे काल सिंतले पियेताव तितले पोटी तूं वैभावान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता व जिविता सवंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात संतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपण सबरू सदोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजे परझळीत मुखामळ पळोवंक बाबा खर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदतान सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी सांगता तुजी मई मागावंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां ते मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले पिडेशिऱ्यांतले आमकां राखून वर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांत पळय नाका पूण समेस्तांच्या बवडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगृत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूट आनी रगत आमी आतां संपता ते आमचेर जगतेनी आसतली जावं तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशींच करी कळटा. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लभला
आमी सर्व सुपागी सम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका पवना पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताका उंड्या रुपार दितो मोगाळ सोमिया. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताका उंड्या रुपार दितो मोगाळ सोमिया. श्रावण मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय कुर्पे सरीन भरताय जिवीत सफळ करताय. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताका उंड्या रुपार दितो मोगाळ सोमिया. प्रार्थया. मोगाळ बापा, सांजुत देवाच्या जैत्यवंत मरणापासत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला अंत घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकां बर ताचे भशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. समिस्त मी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत हेवटी या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 10 वरां थावन कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरार आयिल्ल्या सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजे पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्री, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात, ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते समान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता, ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले खुमगार काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिका तुमचे खातीर मागतली आनी आमी हांगासर विशेश तरान नोवेनाच्या दिसांनी हप्त्या मदीं तुमचे खातीर आमी मागतले. आज हांगासर म्हज्या दाव्या कुशाच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मूडभितरे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची दाक्तेरां नर्स आसात. कोणाक होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचे जाल्यार हाचो फायदो जोडूंक हांव उलो दिता. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग आसा. जे कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्ली आसात तांकां कसलेय आदार करपा जाय जाल्यार ह्या मिटिंगा मारिपार लाभता. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी आसात वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आसात जाल्यार ह्या मिटिंगाक हजर जावंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पवित्र थळाक एक विशेष म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी वार्षिक परब संभ्रमता आनी ह्या वार्षिक परबेक तयारी जावन विविध कार्यक्रमां ह्या पवित्र थळार आमी आयोजन केल्लीं आसात. गेल्या त्या आयतारा रक्तदान शिबीर आनी भलायकी तपासणेचें शिबीर भोव अपुर्बायेन जालें. ह्या हप्त्यांत
ब्रेस्तारा आणि शुक्रारा 9 तारखेर आणि 10 तारखेर 2 दिसांचे रितीर हांगासर आसा आत्मीक बऱ्यापणा खातीर. ही रितीर मनदी बाप रोमन पिंटो शिवमोगा दियेसो ह्या जाग हे रितीर हांगासर चलोवन व्हरतलो आनी त्या देखून ही रितीर दनपारां 3 वरां थावन सांजे 7:30 वरां पर्यंत आसतली. त्या देखून जाता तितल्या भक्तीक आनी येवन ह्या रितीरेचो आत्मीक फायदो जोडच्याक हांव तुमकां परत उलो दिता. ब्रेस्तारा आणि शुक्रारा दनपारां 3 तावन 7:30 वरां पर्यंत. तशेंच सोनवारा सांजेर 6 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत नायट विजील वा जागरणाची रात आमी चलोवन व्हरतल्या. 5 जण ह्या जाग हांगासर येवन विविध वेळार तांची शिकवण आमकां दितले. ब्रदर विलियम आणि ब्रदर मॅक्सिम हांगासर वाजंत्र खेळून गायन मारीपाद प्रेज आनी वर्शीप करूंक आमकां खूब मोग करतले. त्या देखून व्हडा संख्यान ह्या ही नायट विजिलांत हजर जावन सोमिया सांगता ही रात करसूंक सोमिया सांगता ही रात करसून सोमियाची आशिर्वादां जोडून घेवं हांव तुमकां उलो दिता. ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात आमी करता. त्या दिसा 10 वरांर हांगासर बावटो उबारचे कार्यक्रम, 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंटाचें आराधन, ताजे उपरांत भक्तिकांक 12:30 जेवण. हर एका नोवेनाच्या दिसांनी दनपारांचे जेवण हांगासर भक्तिकांक आसतलें. तरी देखून जाता तितल्या जणांनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नोवेनान हजर जावंक हांव उलो दिता. जे कोणाक मुर्दोम दिवंक आसा त्या दिसा नोवेनाक आमी त्या दिसा तांकां वांटतले. हांव त्या देखून खंयच्या दिसा तुमकां नोवेनाचो जावं बरो खर्चा बाबतींत जावं बरो वा मुर्दोम दिवंक कुमाव करूंक आसा त्या दिसा आमी मानाच्यो वात्यो तांकां वांटतले. ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर मंगळारा सामुहीक काजारांत 2 जोडी त्या दिसा लग्न बांदन हांगासर एक व्हरतली मोगाच्या 9:30 वरार. त्या दिसा मिसाचें बलिदान आमच्या मंगळूर DSCचे विगार मोन्सिंजर मॅक्सिम नोराना हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. मीस जाल्या उपरांत नोवेन आसा मिसाच्या अखेरेक. ताज्या उपरांत जुबले हॉलांत काजारी जोड्यांक उल्हासूंचे कार्यक्रम आसतले. तशेंच आमचो MLC आई वंडे सोजा ह्या कार्याक मुखेल सैरो जावन हांगासर येतलो. ताकाय आमी सन्मान त्या दिसा करतले. आनी ताज्या उपरांत त्या दिसा सार्वजनीक अन्न संदर्भाने 1,500 लोकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. त्या देखून जाता तितल्या लोकांन ह्या सामुहीक काजारांत वांटेली जावंक ह्या संभ्रमान वांटेली जावंक हांव तुमकां उलो दिता. 26 तारखेर कुंप्रीसो आयतार संजे 4:30 वरार पक्षिकेरे पेंटे थावन इगर्जे पुरशांव. जी कोणाक तुमकां भक्तिकांक ओजी दिवंक खुशी आसा जाल्यार एकत पक्षिकेरे पेंटे नांदिवचे ना जाल्यार किन्निगोळी चेतन बेकरी लागीं थंयसर दवरलें जाल्यार आमी थंय थावन ही ओजी हाडची वेवस्था आमी करता. ताजे उपरांत त्या दिसा 5 वरां संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, मिसाच्या नंतर सक्रमेंताचें आराधन नोवेन आनी ताजे उपरांत येवकरिस्ताचो पुरशांव आसा. आनी त्या दिसा सगळ्यांक जमलेल्या भक्तिकांक चिकन बिर्याणीचें जेवण आमी तयार करता. त्या देखून त्या दिसाकी संभ्रमाक स्वागत तुमकां. 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम संजे 6 वरार मिसाचें बलिदान, ताजे उपरांत नोवेन मोटवें सक्रमेंताचें आराधन, ताजे उपरांत चेरलाचो पुरशांव आसा. सांजुदाची इमाज घेवन आमी पुरशांव करता. आनी त्या दिसाय जमलेल्या सक्कड भक्तिकांक हांगासर नॉनवेज जेवणाची वेवस्था आसा. त्या देखून ह्या जेवणांत ह्या सक्कड संभ्रमान वांटेली जावं हांव तुमकां उलो दिता. ऑक्टोबराची 28 तारीख वार्षिक पराब. सकाळीं 8 वरार सादें मीस, 9:30 वरार गवळी बाबांक आमचे निवृत्त गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल सोजू तांकां हांगासर आमी स्वागत करतले. ताज्या उपरांत 9:15 वरार मानाच्यो वाती वांटतले. 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. आनी त्या दिसा मिसाचें बलिदान संपल्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. त्या दिसाय 1,500 लोकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. त्या देखून तुमकां ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाकी हांव मोगाचो येवकार स्वागत म्हणटा मोगाच्यान. आनी ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर संजे 6 वरार राज्य प्रशस्ती विजेत देवदास कापिकाड ताणें निर्देशन नटन केल्लो नाटक एन्नने खाते इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोवन दाखयतले हो धर्मार्थ. त्या देखून ह्याय कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक भक्तिकांक हांव स्वागत म्हणटा.
मग जनो त्या देखून आम्ही सांगले ऑक्टोबर महिनो विशेष महिनो त्या देखून तुमकां व्हडा मोगाचो अभिमानाचो स्वागत हांव म्हणटा आसतना ह्या सगळे कार्यक्रमाक जायतो खर्च आसा त्या देखून तुमकां खुशी आसा जाल्यार खंयच्याय रितीन तुमी कुमो करूंक तुमकां अवकाश आसा जावंक पुरो साद्या पेट जयंत 1000 रुपये फेस्त पेट जयंत 5000 रुपये प्रधान पेट जयंत 25000 रुपये पोषक पेट जयंत 50000 रुपये आणि सामुहीक काजाराक एका जोड्याक पोषकपण घेता जाल्यार 30000 रुपये अशें ह्या बऱ्या कामाक ह्या पवित्र थाळा जावच्या ह्या संभ्रमाक आदार दिवंक तुमकां तितली साथ देना जावंक बरो मुर्दो 500 रुपये दिवं नाजाल्यार तुमच्या कुशेची कितें काणीक वा कुमोक दिवंक कुशी व्हरतात ताका अवकाश आसा त्या देखून तुमचें बरें मन ह्या सकयल संभ्रमा वेळार हांव आशेतां आनी त्या मारीपात सांजूद देवाच्या पांयांतळ जावंचो हो संभ्रम सगळो देवाच्या अभ्यासावांनी आशिर्वादांनी भरलेलो जावं आनी तुमच्या जिवितांत धराळ आशिर्वादां ह्या पवित्र थळार वाळोवन दीत आनी बरेंपण तुमकां सगळ्यांक लाभोवन दी म्हणून हांव आशेतां आनी ह्या सकयल संभ्रमाक परत तुमकां मोगाचो येवकार म्हणटा आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी बाब रोशन दिकोना तांचे तान मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता मिल्टन लोबो पालीमार आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां जेसिंता रेगो किरेम आयचे दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केलां नांव नाका म्हण एकदां निकी निवळी अनिकेतन नॉयल मुचूर रिटा रेगो कम्माजे मरियन रोजारियन लोबो किन्निगोळी फ्रँकलिन मोंतेरो काय्यार जेम्स क्रास्ता देराबैर लिगोरी डिसोजा काय्यार दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार भावता देव बरें करून म्हणटा आनी सांजूद देव मारिपा देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर धाराळ मापान देवून दिवन हांव मागता मोगाचें न्हू एक कळोवनी तापोजीन प्रार्थनी आसा केल्ली बायबल डायरी 2026ची हांगासर वीक रावपाक आसात मीस जावन भायर वेताना आमची वॉलंटियर्स हांगा तिसऱ्या वर्देची ही विकतात कोणाय की 2026ची ही बायबल डायरी गरज आसा जाल्यार तुमी मागीर घेवंक की हांव तुमकां उलो दितां आतां आमी दिमी गेल्या सांजूद देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वरया पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ बहिणीनं सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघून जुता देव सरकारान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासो विनाती करता सांजूदा देवानी सान भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदो जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरी आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगलाप लाभता आनी सुमेश मुनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्थ वजेची तूं आतां कोरस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यार आमचे देईन देवाचो आनी पेल्यांचो करो मोग वाडय आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोवपाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरो आसता हे जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पात्यांनी तुजे देव दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदार मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट आसतनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेलो तूं खेरीती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचे बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां सर आमी बसया
मोगाच्यान सभा जणांनी आयच्या दिसाकी त्या सवान दान दिल्ली आसात ही सर त्या सवां ह्या घडी हांव वाचून सांगताना तुमच्या काल जमनात जे कितें त्या सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आसात मोगाच्यान व्हडा पातयेनीन भावार्थान सांजूद देवाच्या मसतीन असाध्य आसलें सगळें साध्य जाता म्हणल्यार व्हडा पातयेनी भावार्थान ही त्या सवां उबान दिवन मागच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां 12 जाणांक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर 12 जाणांक बरा सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर 6 गांव भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर 6 जाणांच्या हातापांयची गांठी दुखून जावच्या खातीर तेगांक आर्थीक समस्या परिहार जावच्या खातीर दोगांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट भाव जावच्या खातीर 6 गांक दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर दोगांचो जागो बऱ्या मला विकून वेच्या खातीर एकल्याचें ग्रीन कार्ड बेगीन फावो जावच्या खातीर 6 गांक शिकोवन बरी मत आनी जानवाई फावो जावच्या खातीर एकल्या वायट विघ्नांतले पाड सवयेंतले राखून व्हरच्या खातीर 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याचे कंपनीचे प्रोजेक्ट रिन्यूवल जावच्या खातीर 6 जाणां आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर तेगांचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर एकल्याक जैलांत आसल्याक बेगीन सुडका मेळच्या खातीर 10 जाणां एग्जामान बरे मार्क्सान पास जावच्या खातीर तेगांच्या मतीक समाधान पावो जावच्या खातीर दोगांची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन मेळच्या पासत तेगांक कोर्ट केजींत बेगीनच इत्याद जावच्या खातीर 6 दुश्ट सक्ती जावन निवारच्या खातीर दोगांचे थायरॉयड प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्यान 2 कुटुंबां मदें आसचें मनाता पयस जावच्या खातीर 7 जाणां कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर 22 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला मोगाचें हाचे सांगता एकल्या परगांवांत कामाची वीज फावो जावच्या खातीर एका चलयेक काजो जावं मन परिवर्तन जावं आनी सैरीक फावो जावच्या खातीर एकल्याक कॅनडाचे PRO मेळच्या पासत एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर एकल्याक 25 लाख पयशे काण गेले ते बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर एका तरणाट्या परगांवाची वीज बेगी येवच्या खातीर जेसिंता म्हणल्यार बहिणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका कुटुंबांत सुनेन सासूमाईक गांव रावन पळोवच्या खातीर शाराल रियान डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर सचिल डिसोजा बरी भलायकी आनी ताणें बरें शिकच्या खातीर क्रिस्त डिसेल्वा बऱ्या भलायके खातीर आनी सिझोफ्रेनिया पिडेतावन ताका सुलका मेळच्या खातीर एका भुरग्याक बरी भलायकी आनी तशेंच आवय बापायक गौरवान सोलो आनी ताचे शिका बरें शिकच्या खातीर सिस्टर ब्रिजीत ह्या भयणीक बरी भलायकी आनी तिच्या तेस्तावां खातीर मागोवन सांगला सिसिलिया सर्व म्हणल्यार भयणीक बऱ्या भलायके खातीर राजेश पिंटो ताका बरें काम दुबायंत मेळचें आनी ऑफर लेटर बेगीन येवच्या खातीर जेसिंता डिसोजा गोल्डन विजा तिका मेळच्या खातीर आलीस म्हणल्यार भयणीक 80 आनी 2 वर्सांची प्राय बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर विल्सन म्हणल्यार बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आलन लसरादो आनी एलिटा तांकां एका भुरग्याचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर देवाचें आशिर्वाद ह्या जोड्याच्या जिवितान वालच्या खातीर ग्लेन आनी थेरेसा तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या शिकपान आनी बरें करचें कृपा तांकां मेळच्या खातीर ब्रदर क्लिपॉर्ड आनी सिस्टर मेटिल्डा तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या तेस्तावां खातीर विना रोड्रिगस म्हणल्यार भयणीन तिच्या भलायके खातीर आनी तिका एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवन सांगला एकल्याचें गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याक एलर्जीक कोल्ड आनी स्नीजिंग गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे केसरचे रावच्या खातीर एकल्या स्कीन एलर्जी गुण जावच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय बेगीन गुण जावन चलची कुरपा मेळच्या खातीर फ्लोरीन मिरांदा ह्या आमच्या भयणीक कॅन्सर जिबेचें कॅन्सर गुण जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावन गुण जावच्या खातीर 10वे क्लासीन शिकच्या एका चेडवा भुरग्यांक बरें शिकयलें ताच्या मतीन उरची कुरपा ताका मेळच्या खातीर एकल्या मोबायल एडिक्शनांत जावन पयस रावची कुरपा मेळच्या खातीर एका बाबाक राती बरी न्हीद भरच्या खातीर आनी तिच्या त्या बाबाक मतीक समाधान मेळच्या खातीर एंग्जायटी पिडेत जावन ताका सुडका मेळच्या खातीर एडवर्ड म्हणल्यार बाबाक कामाक कॉल येवच्या खातीर मागो सांगला लिल्ली सिक्वेरा म्हणल्यार भयणीक शुगर समस्या आसा ते शुगर तिची उणी जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॉयलीन मिंटो म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी आनी तिणें आशिल्लें बरें पोवन तिच्या लग्न जिवितांत ह्या भयणीक लाभच्या खातीर ह्या विशेष तरान आमी मागया मागाच्यान ह्या त्या सवा सांगता म्हजे कडेन इतर रितीन मागोवन सांगल्या हर एका भावनाची मागणी हांव बांदिताना तुमचे कडेन जे कोणें मागोवन सांगलां तांचे खातीर तुमच्या काल जमानांत कितें त्या संवासाद अत्रेक आसा हे सगळें उबान दिवन मोगाच्यान व्हडा पातयेनीन भावार्थान ह्या पवित्र थळार मागलें मेळटा म्हणल्यार आशेन आमी मागया मोगाच्यान हात आमी वयर उबारया
Aradan tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka Aradan tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka Vandan tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Stuti tuka sumiyan Jesu. Proklap tuka sumiyan Jesu. Pranipad tuka sumiyan Jesu. Jai jai tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Magala Jesu. Yagri asakar भावना तुझ्या पायाला समर्पण करता सोमिया वडापातीने भावात या पवित्र काळा गायला तुझ्या काळचा मनाने सगळ त्या समा तुझ्या पायाला उभा दिला तुझी दायता काही खाकुता काही त्यांच्या जीवितात बरे पण दे सोमिया आशीर्वाद दोन कर सोमिया तुझे दैविक सगळ्यांच्या पुढेने वाळून सोमिया आशीर्वादाने गॉड touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus may your mighty power touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus 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 touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow 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 Jesus hallelujah 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 दिमी आमी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोळम पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यान बरोवस तुमचे खेरीतेने देवान तुका दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका पेटयता तुज्या मोवाळ मैपसे नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन व हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे म्हणना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर दोळे धांपिया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळार आयिल्लेल्या मारिफात आमच्या मतीक समाधान मेळटा कुडीक भलायकी बरेपण मेळटा आत्मीक थरान दादोसपण मेळटा जायतीं असर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितान घडटात त्या देखून सांजूद देव मारिफात आमच्या जिवितान वळच्या ह्या सकड कुरपे देण्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया एकल्याचें 8 ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणां बऱ्या काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्या परगांवाचें पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक बरें पीजी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो बांतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या बोरवेलाचे समस्या परिहार जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी इतर जाणांय तांच्या जिवितान जाल्ल्या सकड बरेपणा खातीर अर्गां दितना ह्या सकड भावना संगे आमी मेळून धन्य देवान तांच्या जिवितान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी आत उभान धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया मोगळा बापाक गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कस्तो जास्त तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवी जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर खाजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या खाजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मिया सर्वेस्परा आज रोजार मायेक आमी मान करतना
मुर्यमायचे जिवीत आमी आदर्श जावन घेऊ तिने समकाल्ल्या त्या वाटेन आमी समकोंक आणि त्या मरीपात आमचे जिवीत तिच्या बेसावाने भरलेले जिवीत जावन रुपीत करून कृपा दी म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू म्या सर्वेस्परा मुर्यमायन आमकां दिल्लें वर्तें भक्तीपण खोंताचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी हरी एका दिसा आमी तेर्स म्हणू आणि त्या मरीपात ह्या तेर्साची ग्रेस्तकाय ओडवीकाय आमी समजूंक आणि त्या मरीपात आमची कुटुंबां सकट वायट विघ्नां जावन दुश्ट सक्ते जावन निवारून ह्या खोंताच्या भक्तीपणाद्वारे ह्या खोंताच्या सक्तेन बरोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू म्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमी आमची मागणी तूं आयक नमारणीय काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका ज्या गुणान आसता आस्कार उस्कार स्वता आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाय येत तुझे गावचे दोळे आमचेर पडते आणि ह्या पदेशा उपरांत तुजे विसर्जन पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मंगळे दुलबी ओंकारे मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावोवच्या खातीर त्रिएक देवाक आमी मान करतना महिमा दिता आसतना पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया तरी आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडी आमचो उजवात आमच्या तकलेचे दवन आमी मागया मोगाचे न्हू आनी जे कोण पिडेस्तां खातीर तुमी मागोवंक खुशी वतात तांचे खातीर ह्या घडये विशेश तरान मागा त्रिएक देवाक देवा बापाक देवा पुताक आनी देवा पवित्र आत्म्याक महिमा दिताना ह्या त्रिएक देवाची सकत कृपा ही आमच्या कुडींत वाळोवन दी भलायकी बरेपण आमकां मेळोवन दी सकड वायट संगती पिडा शिडा ह्या कुडयेंतल्यान मेकळं जावन दीत म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचे न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कर मनशा जैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रात तूं ह्या दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुझ्या साकरा साकणीचे दाळ दिसका तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकनली नितळ जावन पिडे शिडेंनी गुण जावन वेगीन शेतांनी भलायकी जावच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वीण सोम्याचे नवी आमचो ताणे रस्ता सर्गाने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे असो दयाळ बापा बावड त्यांच्या बुजवण दरा तुझी मीत मेर नटलेली दयाळ आम्ही मागता पिडे शिरेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांच्या राखान बडवे सदां शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून आनी मनाबीत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिवंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टावर सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव तांचे आदले भलायकी तांकां पाटे मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका गांधी दीत जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलो बायन तो आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवाचे क्लोज टू जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे सदांच रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तरो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तरावो तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमकां तुमचे त्याचे वायट बसपून उडोव आनी तुमचे जिणी सगळ्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखा दिंबियर समीरव्या मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसून जो त्या जेजूक आमचे मध्ये स्वागत करूया आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका दनिया
सोमिया आराधन तुका पवित्रात्म्या जो संवंजलाद्य 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो आमचो नाश जावच्याक न्हय आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक सोमिया मुखार दिंब्यांनी आमी आसा सोमियाचें आराधन आमी करून आसा सोमिया सांगता थोडो वेळ आमी करसूक हांगासर आयल्या तो सृश्टीचो रचणार तोच आमचो आदार आनी आमची पातयेणी ताचे सोमिया मुखार आमकां आमी ह्या घडये समर्पण करया ह्या आराधन करता आसतना हांगासर आसच्या हर एक व्यक्तीक ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एकल्या आमकां ताच्या अपूर्व देण्यानी सुमी भरून दी अपूर्व कृपेन आमकां भरून दी ताच्या सक्तेन आमकां भरून दी नव्या स्पिरितान आमकां भरून दी नवो परवसो आमच्या काळजांत ओपोवन दी आमचो बोवाट घट करून दी म्हूण जेजू लागीं ह्या घडये मागया सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवित दातारा आराधन तुका मनशा पसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोका सागरा आराधन तुका गणिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रात्म्या इजाया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 43:2 आमकां सांगता तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार मोगाच्या इश्टानो सगळे पवित्र पुस्तक देवाची बसवणी आमच्या मुखार दवरता हजार आनी हजार बसवणी देवान केलेल्यो आसा ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी आमच्या जिवितान सोम्यान केल्लें हर एक बसवणेची उतरां आमी उगडासा काडया हांव तुमचे सांगता आसतलो संवसार सरा पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो केदींच तुमकां हांव हात सोडचो ना ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा आनी तोच अनुभव आमच्या जिवितांत ह्या घडये जाय परत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतली ती उतरां आमी आयकत आसतना सोमी आमचे सांगता सदांच आसा म्हणली खात्री आमच्या काळजांत दवरया आमचो बोवाड ताचे वयर घट दवरया तत्सो सोमी आमची पातयणी जावन दी आमच्या जिविताचो बरवसो जावन दी आमच्या वाटेचो उजवाड जावन दी म्हूण जेजू लागीं ह्या घडये आमी मागया दैवीक सडवणदारा आराधन तुका आमच्या तारोका आराधन तुका सगळींच्या नीतीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेसू क्रिस्ता आराधन तुका मरियेच्या पोता आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रात्म्या तूं म्हज्या जिविताचो संतोष म्हज्या काळजाचो आनंद सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात तुज्या बराबर म्हाका तुज्या गोपांत घे म्हूण मागता मोगळा जेसू ह्या वेळार तुज्या पांयांतळी आमी सांगता जमल्या तूं आमचो काकुळदार देव आमकां आमचो मोग करचो देव लोकाच्या वांजेलान 15व्या अध्यायांत सुकून गेल्ल्या शेळयेची वापर आमी वाचता आसतना सबार पोटी ती शेळी हांव जालां सोम्या कितलोय पयस गेल्यार तूं म्हजो काकुळदार देव हांव पाटी परतना
म्हज्या संगताच म्हज्या फाटल्यान तूं आसाय. शिणुसार नाय, सवालां करिना, गुण्यावकार करिनाय, बगार केवल आमकां तुज्या गोपांत परतून हाडटाय. तुज्या पांयांतली ह्या घडी आमी आयल्या. आमकां ह्या घडये तोच अनुभव दी. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं आमचे सांगत आसाय म्हणली संपूर्ण पातयेनी रुजवात म्हणले बरी हें आराधन आमकां जावं दी. हांगा तावन आमी भायर वेता आसतना म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या वावरा जाग्याक, म्हज्या शेत सामारा, म्हज्या वाड्यांत हांव फाटी वेता आसतना तुका हांव म्हजे सांगता व्हरूंक, तुज्या सांगतपणांत जियोंक ह्या आराधना वेळी सोमया तूं म्हाका आशिर्वाद आनी बर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. पवित्रज्ञा आराधन तुका, मसतारा आराधन तुका, बुसवंदारा आराधन तुका, देण्या दातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, पराक्लिता आराधन तुका, आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. हालेलुया 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 हालेलुया. मगा चैस्तान सोमी आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा. आमचे वयर तो दीस लावन आसा. आमचे दूख बेजारा याटे विटे सगळे तोच जाणा. ह्या घडी आमकां सोमयाक समर्पण करता आसतना, सोमयाची स्तुती आमी करता आसतना हे सगळे दूख आमचे तोंड पयस जावं दी. सगळे आमचे आटे विटे आमचे तोंड पयस जावं दी. सोमी आमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस 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 प्रेज यू. थँक यू वर्शिप. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे 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 आराधने सुवंदनी येशुवे स्तुति येशुवे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता. समेस्त आमी बसया एक घडीभर. सोमयाचेर आमची दिस्त आमी दवरनासा. सोमयाचें हजरपण ह्या घडये ह्या देव मंदिरांत ह्या पोण शेतांत आमी अनुभव करनासा. ह्या एकांतपणांत थोडो वेळ सोमया सांगता करसूंचे प्रयत्न आमी करया मोगाच्या इश्टानो. आमकां हर एकल्यांक आज सोमयाचो अनुभव जाय जाय. आज हर एकल्यांक आमकां सोमयाचें स्पर्श मेळोंक जाय. आज हर एकल्यांक आमकां एम्माउसाच्या वाटेर निराशी जावन घरा पावता आसतना जेजूचो तो जीवन क्रिस्ताचो अनुभव जाल्ले बरी आज आमकांय तोच अनुभव जावंक जाय. तांणी पाटी धांवून धांवून वचून सुवार्ता प्रगट केल्ले बरी हांवें आनी तुवें क्रिस्ताक परजळची क्रिस्ताक प्रगट करची हातेरां जावंक जाय. तोच सोमी आमकां ह्या घडये आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागता आसतना सोमयाक आमी एक घडीभर पळोवचे प्रयत्न करया. आमचे दिश्ट सेवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. कीर्तन 138 आमकां सांगता सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नांवाक हांव वर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या विश्वासीपणा आनी मोगा पासत देवा हांव तुका अर्गां दिता. कीर्तनगार आमकां हर एकल्यांक त्या सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें हर एक विश्वासीपणाची कृत्यां, हर एक मोगाची कृत्यां एक घडीभर उगडास काडन स्तुती गायन करूंक आमकां आपण दिता. सोम्या मुखार आसा आमी ह्या घडी आसा. तसो अनुभव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या घडये जावनच आसा. हांव आनी म्हजो सोमी ह्या घडी आसा. हो थोडो वेळ सोम्याक आमी स्तुती करच्याक अर्गां दिवच्या मुखार सरया. आमची जबाब जावन दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरें जिवीत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या क्रिस्ती जेजू. बोवार्थ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या सुस्वास आमचे भितर तुवें घाल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या तुज्या जेजू. कृपे आनी आशिर्वादांनी आमकां भरल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमची जेजू. कुटुंबां आमकां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका आमच्या सोम्या कुटुंबांत जेजू. संतोष दादोसकाय आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची दुखां तुवें पुसुल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोसूंक सकत दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या निराशी जेजू. जाल्ल्या वेळार आमकां तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या नवो जेजू. बरवसो नवी पातयणी आमच्या काळजांत तुवें वतल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या संस्कार जेजू. मरिफात आमच्या काळजांत तुवें बिडार केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या देवाच्या जेजू. उतरां मरिफात आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. मागण्याक तुवें खान दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या विविध जेजू. आजापा मुखांतर आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमची जेजू. मागणी आयकून आमच्या गरजांक पावल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मरिये मायेक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तेर्साच्या भक्तीपणा मरिफात सैतानाच्या पदवेंतले सुटका आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या मरिये जेजू. मायेच्या आदारा मरिफात ह्या संवसारांत ताळल्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी दवरया. त्याच कीर्तनगाराची उतरां सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दोता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कीर्तनगाराची तिन्स बोगणां ह्या घडी आमची करून घेवया. हें स्तुती गीत ताळयो पेटोवन आमी गायता आसतना आमच्या काळजा मनांत सोम्यान केल्लें हर एक बरेंपण, हर एक आशिर्वाद एक घडी भर उगडा आसा कारण ताका अर्गां दिवच्याक मुखार सरया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोम्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळे सत्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत
तुझ्या रसात पावता पर्यंत. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव नाचता. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोगता. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रासांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रासांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. हालेलुया 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 Thank you, Jesus, 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 praise you, thank you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना समय स्तुति समय वंदन समय hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. या मौनपणांत समयातही आमची दिस्ट आमी लायता आसतना समयाचो अनुभव आमच्या जिवितांत ह्या घडये आमी अनुभव करून आसतना ही घडीभर आमच्या जिविताचेर एक घडीभर नदर लावचे प्रयत्न आमी करया. समय आमकां ह्या घडये विशेष कृपेन आमकां बरोवन आसा. ह्या अल्तारी मरिफात ह्या सक्रामेंता मरिफात ताच्या कृपेची किरणां आमचे थंय तो लावन आसा. आमच्या काळीज आमचे मन ह्या घडये नितळ करच्याक आमकां तो आपण दिवन आसा. लुकास एवंजेलांत 15 आमकां वेचीक पुताची वापर आमी आयकता. तो वेचीक पुताक पवित्र पुस्तकांत नांव दिवना, केवल वेचीक पूत म्हणून मात्र ताका आपयला. कित्याक नांव दिवना? कारण इतलेंच मोगाचें इश्टानो, ते घडीत आमी वाचता आसतना त्या वेचीक पुताच्या नांवांतय आमचें नांव घालचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. आनी तो वेळ आमकां समजता मोगाचें इश्टानो, कितलेशे फावटी म्हज्या बापाच्या मोगातावन, म्हज्या जेजूच्या मोगातावन, म्हज्या समयाच्या मोगातावन हांव कितले फावटी पयस पावलां, कितलोसो पयस पावलां. म्हजें काळीज हांवें सोम्याक दी जाय आसलें, ह्या संवसाराक हांवें दिवन सोडलां. म्हजें नितळ मन हांवें नितळ दवरूं जाय आसलें, पूण म्हज्या मेळेपणाद्वारे, म्हज्या आशा आकांक्षाद्वारे, म्हज्या स्वार्थाद्वारे ह्या नितळायेतावन हांव पयस पावून म्हजें आत्मो हांवें मेळो करन गेला. आज
त्या वेचीक पुताच्या नांवांतय हांवें म्हजें नांव घालन पवित्र पुस्तक त्या वेचीक पुतान चिंतलेले बरी हांवें आनी तुवें एक चिंता पाठोवंक म्हाका ह्या घडये आपण दिता. ताणें म्हणलें इतलेंच, हांव आतां सुटोन म्हज्या बापातय पाटी वेतां, हांव आतां सुटोन म्हज्या घरा पाटी वेतां. म्हाका इस्तानो म्हज्या जेजूतय हांवें पाटी येवंक जाय, म्हज्या सोमयातय हांवें पाटी येवंक जाय. जर सोमयाची कृपा सोमयाचो आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करी जाय तर म्हज्या सोमया लागीं हांवें येवचें प्रयत्न हर एक पटी हांवें करूंक जाय. कीर्तन 50 आनी एक वळदा आमकां सांगता, एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. एक घडी भर आमच्या काळजाचेर आमच्या हात आमी दवरया. मोगाच्या इश्टान साध्य जाता जर एक घडी भर आमी दोळे धांपूया, नातर येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. ह्या घडये या देवळांत हांव आनी म्हजो जेजू मात्र आसा. म्हज्या आनी जेजू मदें ह्या घडये संभाशण जावन आसा. जेजू म्हाका आपयता हे म्हजे लागीं, जेजू म्हाका आपयता हे म्हजे लागीं. कित्याक म्हळ्यार हांव पयस पावलां आनी ह्या घडये सोमया हांव तुजे थंय पाटी येवंक आशेतां. म्हज्या खाळी सोमया तूं नितळ कर म्हण जेजू लागीं मागया. कीर्तनकाराची 3 उतरां साद जाता तर आमच्या मोतींत आमी म्हणचे प्रयत्न करया. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया. वै मोगळा जेजू, ह्या संवसारी जिवितांत सबारपोटी म्हज्या आशे वयर हांव सट्टी गमान दिवन रावलां. सबारपोटी म्हाका गरजेचे न्हय आसल्या म्हजें जिवीत अपवित्र करचें आसल्या संगतीतय म्हज्या गमान हांवें वेलां. म्हज्या दोळ्यांनी खोट्या संगतीक हांवें पळयलां, म्हज्या कानांनी पाड संगती हांवें आयकल्यात, म्हज्या जिबेंत म्हज्या वंटांनी तुजी स्तुती करच्या बदलाक खोटी उतरां म्हज्या तोंडांतावन हांवें वसल्यात. ह्या घडये तुजे समोर आसची आमी हर एकलीं आमच्या काळजाचें बक्षणें मागता आनी गायता. काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया. सगळी जानवाय सगळी कुडीची सकत तुवें आमकां दिल्लें वर्तें दायज सोमया. आमकां हर एकल्यांक तुज्या राजा खातीर वावरूंक तुवें आपोवणें दिलाय. पूण ह्या संवसारी जिवितांत हांव जियेत आसतना म्हजी आशा आकांक्षा सडीत जाल्लो परिणाम म्हणलें बरें, हांवें सबार पोटी म्हजे जाणटीकाय पेल्याक कश्टोवच्याक, पेल्याक अन्याय करच्याक, पेल्याचें नांव पाड करच्याक कारणाचें केल्लें बरें आसा. आनी हाचे मरिफात तुज्या खातीर वा तुज्या राजा खातीर न्हय, बगार पेल्याचें जिवीत पाड करच्या खोट्या कृत्या खातीर म्हजी जाणटीकाय म्हजी सकत हांवें वापरल्या. मोगळा जेजू, तुजे म्हाका रातची आमी ह्या घडये आमच्या उणेपणाचें बक्षाणें मागता आनी आमकांच आमी तुज्या पांयां तळी समर्पण करता. काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया, काकूत म्हजी कर सोमया. आमच्या हातांनी वापरची हर एक माध्यमां आनी ह्या माध्यमां मरिफात कितलेशे बरें आमी करी येते आसले, पूण ही माध्यमां म्हाका म्हज्या जिवितांत पडण्याक कारण जाल्यांत. हर एक माध्यमां
सडीत वेळ ताचे वयर करसूंच्या मुखांतर आनी ह्या माध्यमांत येवच्या खोटेपण हांवें पळोवच्या मुखांतर म्हज्या पवित्रपणाच्या विरोध हांव पावलां. प्रत्येक करून म्हज्या कुटुंबा जिवितांत आनी सगतस विविध रितीच्या सडिलाय मुखांतर म्हज्या जिवितांत खोट्या संगतीक हांवें गमान दिलेलें आसा. मोगळा जेजू, असल्या खोट्या संगतीतावन हांवें तुजे तावन पयस पावल्ल्या खातीर ह्या घडये बक्षाणें मागता आनी गायता. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. मरियमायेक तुवें आमकां दिली, जोच्या हातांत तुवें तिका उपसून दिता आसतना घे तुजी माथा म्हणल्या नांवाकाल आमकांच तुज्या आवयक आमची सर्गींची आवयक तुवें दिली. त्याच आवयचें भक्तीपण, तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर म्हज्या पातक्यांचेर म्हज्या वडण्याचेर हांवें जैत वरयत म्हणलें सत म्हाका कळीत आसल्यार म्हज्या कुटुंबांत तेर्साच्या भक्तीपणाक हांवें गमान दिनासतना रावून म्हज्या कुटुंबांत ताचे मरिफात जाल्ल्या हर एका गायाक, हर एका समस्याक हांवच कारण करता जालां. मोगळा जेजू, आज रोजार मायेक, आमच्या मायेक, म्हज्या सर्गीच्या आवयचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना म्हज्या जिवितांत मरियमायेक हांवें प्रामुख्यता दिनातल्या खातीर, तेर्साच्या भक्तीपणांत हांव पयस रावल्ल्या खातीर ह्या घडये सोम्या हांव बक्षाणें मागता आनी म्हाकाच तुज्या पांयां तळी समर्पण करता. काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या, काकुळत म्हजी कर सोम्या. एक घडी बरं सर्व आमी तिजो मुखार दिबी आनी एक पडया. मोगाच्या इश्टानो, मुकलो थोडो वेळ सोम्याचो लक्षिल्ल्यान आमकां अनुभव करचो एक अवकाश आमचे मुखार आसा. आमकां आमी जेजूक समर्पण करचो हो पवित्र वेळ जावन आसा. आमकां आमी जेजूच्या पांयां तळी समर्पण करचो हो वेळ जावन आसा. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 5 तिबेरियस सरोवराच्या वेळेर पेद्रू, जाकोब, सुवाव आनी ताचे संगाती सगळे कुटुंबाचे संदे मासली धरून गेल्ले आनी सगळी रात तांकां मासली मेळ्ळी ना. फांत्याच्या वेळार जेजू थंयसर पावल्लो आनी ह्या वेळार पेद्रू लागीं जेजू सांगता, तुजी जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीक उडय. पेद्रू म्हणालो, सोम्या सगळी रात आमी कश्टले हांव, जाल्यार आमकां कांयच मेळ्ळें ना, पूण तुज्या उतरांक हांव कल्तीमान घालता आनी जाळ उडयता. पेद्रून जाळ उडयलें. रासभर कांटभर मासली ताका मेळ्ळी आनी ह्या वेळार पेद्रू समजलो, म्हाका सांगल्लो व्यक्ती कोण म्हणलें, म्हाका हो आदेश दिल्ल्या व्यक्तीची सकत कितें म्हणलें. आनी त्याच वेळार दोनयेंतलो देवण जेजू लागीं येता, दिंब्यांनी पडटा आनी म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातके मनीस. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातके मनीस. मोगाच्या इश्टानो, ही उतरां पेद्रूची गुंडायन आमी अर्थ करून काण गेल्यार एक विशय आमकां हर एकल्याक समजता. ती घडी जावंक पावली पेद्रूच्या जिवितांत आपणाचें सगळें जिवीत जेजूक समर्पण केल्ली ते घडी. त्याच घडये जेजून ताका सांगलें आसा, म्हजो पाटलाव कर, कम फॉलो मी. पेद्रून तिशीनी पळोवना, हिशीनी पळोवना, रासभर आसलेली मासलेची दोण थमेत ताणें कळ्ळें पळयली ना. बगार जेजून सांगलेंच तो उठलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो. मोगाच्या इश्टानो, दिस इज कॉल्ड सरेंडरिंग. समर्पण म्हळ्यार हें. म्हज्या जिवितांत आज हांवें जेजूक समर्पण करूंक आसा. म्हाका सोम्याक समर्पण करूंक आसा. ह्या समर्पणांत हांव कितें म्हणटा, सोम्या तूंच म्हजो आसरो,
तुंच म्हजी पातयेणी, तुंच म्हजें सांगतपण, तुंच म्हजें जिवीत. म्हज्या जिवितांत आनी मुखार तूं जावन आसाय सोम्या सगळें. येदळ म्हणसर हो संवसार म्हाका व्हडलो जालो, येदळ म्हणसर हांवें पुंज आयिल्लें म्हाका व्हडलें जालें, पूण आज म्हाका समजता तें खंयचेय म्हाका उपकाराक पडचें ना, केवळ तुजें तें हांवें केल्लें समर्पण मात्र म्हाका उपकाराचें पडटलें. त्या घडये आमच्या समोर आसच्या जेजू मुखार दिंब्यांनी आमी आसा, हात आमचे जोडून आसा. हें पवित्र उदक आमचे वयर शिंपटायत आसतना आमकां आमी जेजूक समर्पण करया. सांगया आमी, जेजू तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजी पातयेणी. म्हज्या जिवितांत सदांच हांव तुका म्हजें जिवीत समर्पण करता. घे सोम्या, म्हाका तूं घे, तुजो भुरगो जावन घे. सदांच म्हजे सांगाता राव, म्हज्या जिविताच्या मेटांनी म्हाका सांबाळन व्हर. सदांच सोम्या तुजो जावं जिवंक तूं म्हाका आशिर्वाद आनी बर म्हण जेजू लागीं आमी मागया. समर्पिता जेजू म्हजे जिवीत, सांडून पातकी जिणे, नितळ म्हाका तुका गे सोम्या, गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. गे सोम्या, गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. गे सोम्या, गे तूं म्हाका कुटुंब म्हजें दिता तुका. गे सोम्या, गे तूं म्हाका सर्वच म्हजें दिता तुका. काळीज म्हजें दिता तुका. आमचे हात आमी जोडया आनी ह्या घडये आमकां आमी जेजूच्या पांयां तळी समर्पण केल्लें असो गुर्त जावन आमच्या जिवितांत ह्या घडये पवित्र आत्म्याक स्विकार करच्याक आमकां आमी आयती करया. धर्मदत्तांचे कृत्य पुस्तकांत अध्याय 2 पेंतेकोस्ताचे येण्याचें गणित आमकां वाचूंक मेळटा. हें गणित आमी उगडासा काडयेत मोगाच्या इश्टान. जेजूच्या स्वर्गार रावना उपरांत भियान आसले, कंगाला जावन आसले ते शिस एका कुडांत आसले आनी थंयसर जेजू तांकां बेठता मात्र न्हय, पवित्र आत्म्यान तांकां तो भरता. उज्याचे जिबो तांचे ते येवन रावतात आनी अमरिफात नव्या सक्तेन ते भरतात. त्या घडयेतावन मुखले तांचे जिवितांत हर एक निर्धार पवित्रपण असो जाता, हर एक निर्धार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेलो जाता. तांची उतरां पवित्र जातात, तांच्यो करण्यो पवित्र जातात, तांची चिंतनां पवित्र जातात आनी तांणी केल्ले हर एक वावर पवित्रपणान भरलेलो जाता. मोगाच्या इश्टानो, तो पवित्रत्मो म्हाका आनी तुका गरज आसा. त्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल आमकां आमी बरची गरज आसा. प्रस्तुत काळार ह्या संवसारांत म्हजें जिवीत हांवें जियेत आसतना हो देवसार म्हाका विविध रितींनी नाडटलो, विविध रितींनी वडणी दितलो. आमच्या दोळ्यांक सोबाय हाडचे तले करणी दाखयतलो, आमच्या कानाक पसंद जावचें तसलें तो संगती दितलो, आमच्या जिबेक रूच जावचे तली संगती दितलो, आमच्या कुडीची कुशलकाये खातीर तो आदार दितलो. पूण आमी एक समजूंक जाय, हे खंयचेय संगती म्हाका जेजू लागीं हाडिनात, हे खंयचेय संगती म्हज्या पवित्रपणाक लबदल्ल्यो न्हय. हांवें पवित्रपणांत जियेचें तर, हांवें सदांच सोम्याचें जावन जियेतें तर, म्हजें केल्लें समर्पण सोम्याक मेसवा जायतर हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्याक स्विकार करूंक आसा. ह्या घडये पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना, पवित्र तेलान आमकां आमी मागता आसतना आमच्या जिवितांत त्याच जेजूक, त्याच क्रिस्ताक, त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजान स्विकार करचें उक्तें मौन आमी करया, उक्तें मौन आमी दाखोवया. क्रिस्ताक आमी स्विकार करया, पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करया आनी असो गुर्त जावन हें पवित्र तेल आमच्या कपालाचेर मागता आसतना सोम्याक आमी सांगया, पवित्र आत्म्या
घे आमच्या काळजांत बर आमची काळजां तुज्या मोगान आमकां आशिर्वादीत कर आमचे जिवीत पवित्र कर सदांच सोमयाच्या पांयां तळी रावूंक म्हाका आदार दी म्हण पवित्र आत्म्याचे संगतपण आमच्या जिवितांत आमी मागया. पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बळादी कर आमची अस्कचिणी बळादी कर आमची अस्कचिणी बळादी कर चिणी बळादी कर चिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये. कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये. वावरून देवीक शेतांत निस्वार्थ मनान वावरून देवीक शेतांत निस्वार्थ मनान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय तुच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये.
आमचो सदांच वाडय सडय एकवट आमचो सदांच वाडय सडय पवित्र बांदूक आकार लाभय पवित्र बांदूक आदार लाभय आधार तुझो लाभय आधार तुझो लाभय पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तू देवोन ये आमचेर तू देवोन ये आमचेर तू देवोन ये हालेलुया 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 Thank you, Jesus, 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 Jesus. Yeswe, आराधना आराधना यीशुवे महिमा यीशुवे हालेलुया 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 Jesus, 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 heal us, heal us, heal us. Thank you, Jesus, 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 touch, heal, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise you, thank you, hallelujah. Samista midimbigalia. मोगाचे इष्टनो ह्या आराधनाच्या निम्यान वेळार आमी आसा आनी ह्या वेळार आमच्या काळजा मनाचे हर एक इरादे जेजू मुखार आमी दवरया ह्या पुणसळताक आमी बैसरल्या घडये येता ह्या घडये म्हणसर कितें आमी आशेवन आयल्या हांव कितें आमी मागोंक म्हूण घालूंक आयल्या हांव कली आंगोण घालूंक आयल्या हांव अर्गामीस दिवंक आयल्या हांव त्या सवां खातीर मागोंक आयल्या हांव ते सगळे एक घडीभर आमी आमच्या मतीच्या पड्ड्यार हाडया सांजूता देवा मरिफा देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां बेसावांनी भरलां सांगताच विविध त्या समयां आमी ह्या घडये सोम्या मुखार समर्पण करच्याक आसा मुगलो थोडो वेळ मोगाचे इश्टानो आमच्या हर एका गरजां खातीर मागच्याक आमकां समी आयती करया उगडास काडया आमी आमच्या कुटुंबाचो कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो ल्हानांचो तशें व्हडांचो गांवांत तशें परगांवांत तशें आमच्या सांद्यांचो सर्व आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्या तूं सांबाळन वर तुज्या गोपांत तूं सांबाळन वर तांकां तूं आदार दी बेसामांनी बर जिवीत संतोशांत बर बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर समाधान ददोसकाय तांकां सर्व बरेपणान बर म्हूण आमी सोम्या तुज्या लागीं मागता मागता आमी सोम्या आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या युवा जणां खातीर तांच्या शिकपांत जैत तूं लाभय जाणटे तांकां कर बऱ्या फुडाराच्या वाटेन तांणी मेटां काडूंक तांकां आशिर्वादीत कर प्रत्येक करून जायती युवा जणां बरें शिकप जोडून बऱ्या पावंडार पावचे प्रयत्न करतात पूण कामाचे सोदनेर आसात बरें काम तांकां मेळटेसना मगळा जेजू असल्या कश्टांत तशा आटेविटेंत अनुभव करनासच्या सर्व युवा जणां खातीर आमी मागता आसतना तुजे कुशी वय तर सोम्या बेगीनच तांकां एक बरो फुडार तूं फावो कर तांच्या जिवितांत ती दादोसकाय तांकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं सोम्या मागता मागता आमी आमच्या मलगड्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत आसात आमच्या शेत समोर आसात जायती मलगडी मगळा जेजू तांच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या हर एक बऱ्यापणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता ह्या तांच्या उतर प्रायर सोम्या तूं तांकां सांबाळन वर जायत्या जाणांक मिसाक येवंक जातेसना हारा हांतुळणार आसात गांठीची दूख पांयांची दूख आनी इतर दुखी मरिफात तांचें जिवीत दुखाचें जालां मगळा जेजू तूं तांकां आदार दी तांच्या कुडीक सुशेक तूं फावो कर आनी ती दूख बेगीन पयस जावं तुज्या मंदिरांत तुका अर्गां दिवचे बाग तांकां फावो कर तांच्या मोगाचें तावन तांच्या भुरग्यां तावन नात्रां तावन कुटुंबादारां तावन ते सांगतपण मोग तांच्या जिवितांत सदांच तांकां अनुभव करूंक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता आमी आमच्या दिसपट्ट्या वावरा खातीर आमी आमचें बिझनेस आसा तोटाचो कृशीचो वावर आसा आमचे व्यापार वहिवाट आसा ऑफिसाचें काम आसा
जंय खंय आमी वावर करता सोम्या ह्या वावरा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आमच्या वावरांत तूं आमकां तृप्ती फावो कर बेसांवांनी आमकां बर आर्थीक भद्रती आमकां तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता सांगातच कामाच्या सोदनेराच्या सर्व युवा जाणांक कुटुंबाच्या संध्यांक तूं आशिर्वादीत कर एका स्त्रियेन तिका काम मेळच्या खातीर विशेष करून मागणें करूंक सांगला दोगा भुरग्यांची जबाबदारी तिच्या हातार आसा तिका एक बरें काम मेळोंक आनी तिच्या भुरग्यांची बरी जतनाय करूंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वादीत कर सांगत आसा जायतीं जाणां परगांवांत कामाच्या सत्तेर गेलेलीं आसात विजा पयशे बांदल्यात पूण काम जातेच ना विविध समस्यांनी सोम्या आमचे कुटुंबाचे संदेह आमचे इश्टमंत्र आसात मोगळा जेजू ह्या तांच्या कश्टांनी तूं तांकां स्पंदन कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमी आमचेच खातीर आज ह्या सकाळींच्या वेळार तुज्या पुणशेताक सांजूत देवाच्या पांये थळी येवंक मागणें करूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसा ह्या घडये तुज्या कृपेची आशिर्वादां ह्या सक्रामेंता मरिफात हांगासरच्या हर एकल्यांक तूं घालून आसाय सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत कर आमी मागोन आसा तें समाधान दादोसकाय आमकां तूं दी आनी जी ते जी विनवण्यो घेवन आमी तुज्या पांयां तळी आयल्या हो थोडो वेळ तुज्या पांयां तळी आमी करसिला त्यो विनवण्यो तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचे देण्या खातीर जायतीं जाणां ह्या घडये मागोन आसात मोगळा जेजू तांची मागणी तूं आयकून घे सबारशीं जाणां बऱ्या भलायके खातीर ह्या घडये मागोन आसात मोगळा जेजू तांची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता हर एका पिडेस तांचेर सोम्या तूं हात दवर दैवीक वयस तूं सोम्या लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता तूं दैवीक वयस तुजे तावन दैवीक सकत भायर सरतली आनी गूण करतली सोम्या ह्या घडये ती सकत हांगासरच्या हर एकल्या थंय येवन दी हर एकल्याच्या कुडींत सोम्या ती सकत अनुभव जावन दी भलायकी तांकां फावो जावन दी कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं जायतीं जाणां वळवळोन आसात कश्टांत आसात ह्या पिडे मरिफात आर्थीक भद्रती नासतना जाल्या वी आर गोईंग बँकरप्ट आमचे जिवीत आमच्या आर्थीक स्थिती कश्टांची शोचनीय जावन आसा मोगळा जेजू ह्या मारेकार खरगांतले आमकां निवार ह्या मारेकार खरगांतले आमकां हर एकल्यांक राखून व्हर ह्या संवसारांत राखून व्हर सगतच मोगळा जेजू ह्या घडये ह्या पूर्ण शेतांत मुखार जावंक अशें हर एक कामां आमचे फेस्ताचें आचरण आनी सगळी आयोजीत केली सगळो वावर सोम्या तुज्या पांये तळी समर्पण करता फिरगजें सेवा दिवच्या विगार बापांक आनी ह्या विगारा सांगता हाताक हात दिवन वावरच्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एका संध्यांक मुखेल्यांक सोम्या तूं आशिर्वाद बऱ्या भलायकेन तांकां तूं सांबाळ मुखल्या दिसांनी जावंक असो हर एक वावर तुज्या आशिर्वादांनी पंथाक पावोवन दी ह्या पुणशेताक फेस्ताच्या आचरणाक आनी इतर आचरणाक हांगासर येवच्या हर एका लोकांक तुजो अनुभव मेळोवन दी सोम्या तांच्या जिवितांत बरेंपण जावन दी सोम्या तांणी आशेता तें समाधान दादोसकाय तांकां फावो जावन दी सोम्या म्हूण आमी मागता आमी विविध अडचणींत कश्टन आसा जायतीं जाणां रिणाचे समस्यांत कश्टन आसात ह्या घडये मागोन आसात सोम्या जेजू तांचें दूख तूं हळू कर तांच्या खांदा वयलो तो बारा अदीक कुरीस सोम्या तूं हळू कर म्हूण सोम्या तुज्या लागीं आमी मागता आज आमी तुज्या आवयक मोरया मायेक आमी मान करता आसतना रुजार मायेक आमी मान करता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबान तेर्साच्या भक्तीपणा गमान दिवंक तूं आमकां आपण दिताय हे फेस्त मोगळा जेजू तुज्या आवयक आमी मान करता आसतना आमच्या कुटुंबांत तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमी तुज्या लागीं येवंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर ते मिस्तर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत त्या मिस्तेरांचो नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जिविताचे हर एक दूख हळू जावन दी मरिया मायेच्या माताकाल सर रितीच्या वडण्यांतले सर रितीच्या अस्कतकायेंतले तूं आमकां सांबाळन व्हर जायत्या कुटुंबांनी आज समस्या उदेल्यात तर कारण जावन आसा मागण्याचें उणेपण वेन प्रेयर गोज डावन फ्लॅश टेक ओवर आमच्या जिवितांत मागणें उणें जाता आसतना आमची कूड बलिश्ट जाता आनी जेन्ना कूड बलिश्ट जाता आमी पातकांत पडोवंक सुलाबायेचें जाता पूण हें सगळें सोम्या आज पयस जावं दी
आसतना आमच्या कुटुंबांनी मरियमायेचें भक्तीपण आसा करूंक तूं आमकां मतीक उजवाड फावो कर म्हूण आमी मागता. आज ह्या नव्याना विशीं आदार दिल्ल्या सर्वांक, गायन केल्ल्या भाऊ विलियम आनी सांगात्यांक, जेवण तयार केल्ल्या फिरगस कुटुंबाच्या वाड्याच्या संद्यांक, हे जेवण दान दिल्ल्या सर्वांक आनी मुखल्या आमच्या योजनांनी विविध रितींनी कुमक करच्या सर्व आमच्या दानींक तूं सोमी आशिर्वादांनी बरें तांच्या सेवेचो तो वांटो तांणी करचे ते त्याग आनी सॅक्रिफीस सोम्या तुका मेसवणेचो जावं दी आनी हाचे मरीफात तांकां दोट्ट्यान तांच्या जिवितांत बरेंपण फावो कर म्हूण आमी मागता. आमचे सगळीं तेसावां, आमचे सगळे इरादे एक घडीभर मोतीच्या पड्ड्यार आमी हाडया, हात आमी उबारया, सोम्याची स्तुती आमी करया आनी सगळे आमचे तेसावां, इरादे, कश्ट, दूख, आटेविटे, आमचे अडचणी जेजूच्या पांयांतळी समर्पण करया. व्हडल्या तळ्यान सोम्याची स्तुती आमी करया. सोमी आमकां ह्या घडी आशिर्वाद दिता, सोमी आमकां ह्या घडी बेसावणी भरता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस, 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 जीसस. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या घडी तूं आमकां आशिर्वादांनी भर, तुज्या बेसावणी तूं आमकां भर. ही तुजी भुरगीं ह्या घडये मागोन आसात, तांचे आटेविटे पयस जावं दी, समाधान, दादोसकाय तांकां फावो जावं दी. तांच्या जिवितांत तांणी मागोन आसात ते हर एक इरादे तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागता. सोम्या तूं आमकां बेसावणी भर मागता. तांचे दूख हळू कर, कश्ट हळू कर. आमकां समेस्तां गरज आसा ती सगळी सकत तूं आमकां फावो कर सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याची बेसावां घेवंक आमकां सम्यायती करया. येत्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया. पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या. सर्ववेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या. जशे बापाक तशे पोताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्या हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्ता. येसुमिया जेजू क्रिस्त विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. बडव्यान कबार हाडली, मरयेक कबार दिली. कलवार कुसापर्यान विश्वासी तिरवली. जिनयेच्या हर घडये क्रिस्ताक गवाय दिली. देखून सर्गेन बापान सर्वांची माय केली. नमन नमन तुका रोजार माये. आम्हा सरपाटक्यांचे वर्षे काये. दयेन तूं पाव आमकां सर्गी राणये. जेजूच्या पावलांनी
सलय माये नमन नमन तुका रोजार माये आम्हा सोरपात्यांचे वर्षे काये दयेन तो पाव आमकां सर्गी राणे जेजूच्या पावलांनी सलय माये मोकाळ पुत्रा सोवे अंकवार मर्या शेरवा